कोरोनाचे 5 दुयेंती स्थिर आसात. व्हायरल लॅब सुरू जाला. रिपोर्ट राती मेरेन येतले. 52 कोटीचो जिल्लो मिनरल फंड कोविड मजत निधी म्हणून वापरतले. भुसारी सामान विकूंक शॉपांक वेगळी मान्यताय घेवपाची गरज ना. कर्नाटक महाराष्ट्रांतल्यान म्हाल पुरवण सुरू जाल्या. मायग्रंट लेबरांची तांच्या रुमाचेर राशन वेवस्था जातली. सांजे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मिडिया कडेन उलयलो. 29 मार्चाक पॉझिटिव्ह मेळिल्ल्या 2 कोरोना पेशंटांतलो एकलो न्यूयॉर्कांतल्यान मुंबय देंविल्लो. थंयच्यान विस्तारा डॉमेस्टीक फ्लायटांतल्यान तो गोंयांत 22 मार्चाक पावलो. ह्या फ्लायटींतल्यान प्रवास केल्ल्यांचो सरकार सोद घेता. ह्या फ्लायटींतल्यान प्रवास केल्ल्यांनी हेल्पलायन नंबर 104 नाजाल्यार हेल्थाच्या 0832 242 1810 नाजाल्यार 222 5538 नंबराचेर नाजाल्यार लागच्या हेल्थ सेंटराक कळोवचें म्हूण आरोग्य संचालनालयान उलो मारला. सरकारान सिव्हिल सप्लायाच्या कमर्शियल टॅक्स आनी लिगल मेट्रोलॉजीची टीम स्थापन केल्या. ही टीम सप्लायर आनी होलसेलरां कडेन कितलो स्टॉक आसा ते पळयतले. ब्लॅक मार्केटिंग करपी स्टॉकाचो सांठो करप्यांचेर ही टीम कायदेशीर कारवाय करतली. कितले व्हेंटिलेटर तुम्ही ऑर्डर केले? 200 ऑर्डर केले. 200 ऑर्डर केले. पयलीं कितले आशिल्ले? आमच्याकडे स्वतः 40 आसात गव्हर्मेंटाचे आणि गोंय स्टेटीन 40 व्हेंटिलेटर्स अवेलेबल आसात प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी. टोटल 80 झाले आणि प्लस तुम्ही आता 200 ऑर्डर केले. तर टोटल 280 झाले. सर सेकंडली सेजा गोवाची कितें वेदांत प्लांट चालू आसा कितें गोवान जाता त्यांचो कसो आसा त्यांचो बॉयलर्स आसात. त्यांचो बॉयलर्स ताका बंद जर केलो तर तांकां प्रॉब्लेम क्रिएट जाता म्हणून फक्त बॉयलर चालू आसा. गोवा फायट कोविड-19 हाजेर उलयता आसतना आज परत एकदा तुमकां सगळ्यांक इन्फॉर्मेशन दिता आसतना 5 पेशंट आमचे स्टेबल आसा. दे आर इम्प्रुवींग ऑल्सो. ओके. पॅथोलॅब ऑलरेडी स्टार्ट जालो. आज सांजे पर्यंत पयले रिपोर्ट्स आमच्या पॅथोलॅबान तेन्ना आज सांजे 7 पर्यंत रिपोर्ट्स जे आसा पयली टेस्ट केल्या त्या सगळ्यांचे रिपोर्ट्स जे आसा हे आज सांजे मेळटले. आज सगळ्यांत व्हडली आनी बरी गजाल जी आसा ही सेंट्रल मायन्स मिनिस्ट्री हांच्या कडल्यान डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड्स ऑलमोस्ट 30% ऑफ द फंड्स वो आमकां कोविड-19 हाज्या सगळ्या कामां खातीर म्हणजे हॉस्पिटल पासून ते इक्विपमेंट्स आनी ते घेवपा खातीर मेडिसिन्स हे सगळ्या खातीर युटिलायज करपाक मेळटलो. अप्रॉक्सिमेटली 52 crores ऑफ रुपीज तो आमकां डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडांतले ह्या कामा खातीर वापरपाक मेळटले. हांव सगळ्या देवस्थानांक तुमच्या मार्फत आव्हान करता की गोंयची देवस्थानां खूब रीच आसात, खूब व्हडली आसात. तेंच्यांनी कोवीड फंडाक म्हाका दिसता मोठ्या प्रमाणात तेंच्यांनी पयशे दिवचे जेणे करून जेची गरज गोंया खातीर जातली हांगासर ते. आनी सामान्य मनशांनी सुद्दां जांकां दिसता जाका इन्कम टॅक्स बेनिफीट जाय तांच्यांनी CM रिलीफ फंडाक पयशे डेपॉझीट करचे आनी जाका CSR बेनिफीट जाय तेंच्यांनी गोवा कोवीड फंड 19 ओके हाका पयशे दिवचे जाका CSRच्या मार्फत आमी लेटर दिवपाक शकतले. आनी इन्कम टॅक्स बेनिफिटा खातीर CM रिलीफ फंड हातूंत पयशे म्हणजे गव्हर्मेंट सर्वंट आसतलो, प्रायवेट सर्वंट आसतलो, स्मॉल एमावंट सुद्दां जे आसा पळय न्हू ही एमावंट आमी डेपॉझीट करून घेता. आमची म्हाका दिसता हांवें ऑलरेडी CM ऑफिसाक सांगलां तेच्यांनी लिंक जी आसा डायरेक्ट पेटीएमांतल्यानूय पेमेंट करप शक्य आसा. लिंक आज सोशल मिडियाचेर घातली वयतली. आतां पर्यंत हांवें एप्रॉक्सिमेटली इट इज 1 crore 20 lakh समथींग हांवें सांजची अपडेट घेतलेली त्या प्रमाणे. फार्मास्युटिकल कंपन्यांनी कामाक वचपी स्टाफाक यो वच करूंक आडायल्यार घर मालक, गांवचो लोक आनी सोसायटीचे चेअरमॅनाक जिल्लो अधिकाऱ्याची शिटकावणी. ह्या गरजेच्या परिस्थितींत ह्या स्टाफान फार्मा कंपनींनी ड्युटेर पावप सामकें गरजेचें. तांकां आडायतल्यांचेर अरिश्ट वेवस्थापन कायद्या खाला कारवाय करपाची जिल्लो अधिकाऱ्याची शिटकावणी. भुसारी माल तशेंच फळभाज्यांचे पुरवणेक सरकाराचे वेवस्थे प्रमाण हॉर्टिकल्चराची कांय केंद्रां, गाडे आनी सुपरमार्केट सुरू जालीं खरी. तांकां भाजी पुरवण मात जाय तितल्या प्रमाणांत जायना. होम डिलिव्हरी दिवपाची वेवस्था आनी वेवस्थेची घडी अजून सारकी बशिल्ली ना. कितलेशेच कडेन हॉर्टिकल्चराची शॉपां फांतोडेर उगडून सकाळ मेरेन बंद. किती भाजी आयली आज तुमकां? आयज आमकां 2 स्टाक जवळ 100 किलो बटाट, 100 किलो कांदे, 2 बॅग दिल्ले, 4 बॅग.
2 बटाट्याच्यो, 2 कांद्याच्यो आणि 2 फ्लावर, एक कोबी आणि थोडी 5-10 किलो भाजी दिली. आणि कशी दिवपाक सांगले तुमकां कितके किलो? ऍक्च्युअली त्यांचा हे आसा 2 किलो पर दिवप, पण आमकां पावना म्हणून आमी ती सगळ्यांक 1 किलो, कोणाक अर्दो किलो टमाट दिवन सगळ्यांक डिस्ट्रिब्युटेड केले. तुमकां कशे लोकांनी आपली ऑर्डरी पयली दिल्या? पयलीं आमकां तेंच्यांनी ऑर्डरी दिल्यो, ते ऑर्डरी प्रमाणे आमी तेंचे सामान काडून दवरले आनी मागीर जी उरली ती अशें एक पुलीस येयलो, तेंकां लायनीन उबे केले आनी प्रत्येकाक दिवपाक लायले. ओके. You are facing here to get this vegetable, anything else? No, it was very well organized. It was spot on. I'm happy with the service. Speak and, loudly, speak loudly. I'm happy with the service. It's like, you know, they were very professional and they are taking care of us. Okay. What you bought today? Both vegetables, beans, onions, normal standard. The cost of this everything? The cost The of this? cost, I think it was around 350 something. तेन्ना आमी काल सगळ्यांची बॅगां घेतली, सगळ्यांची ती आयज सकाळ पर्यंत सगळ्यांनी मळेकारांनी आमकां बॅगां हाडून दिली. भाजी मातशी लेट येयली तेन्ना आमी सिस्टमॅटीक तेंचो नांव, तेंचे कॉन्टॅक्ट नंबर आनी जे कितें आयटम तांकां जाय ते आमी बरोवन घेतले. आतां आमकां हॉर्टिकल्चरान जे कितें दिलां ते आमी सगळ्यांक भागून दितले. 1 किलो बटाट, 1 किलो कांदे दितले, अर्द किलो टमाट, 1 किलो मिरसांग आनी 1 किलो गाजर आनी 1 कोबी. अशें आतां आमी सगळी पॅकेज करून दवरतले आनी मागीर आमी होम डिलिव्हरी करतले तांकां. तर गर्दी हांगा कोणाचीच ना आनी आमी हांगा कोणाक उबें रावपाक दिवना. आमी तांकां सांगलां हांगा कोणीच उबें रावपाचें ना. तर सगळ्यांनी आमच्या आयकलां, बॅगां दवरल्या आनी ती गेल्या घरा कडेन. आज हो जो सोशल वर्क आमी केल्लो आसा, कारण जो कोरोना हो व्हायरस आसा तो जे जाग्यार गर्दी जाता पळय थंय फास्ट स्प्रेड जाता. तेन्ना म्हजे जे ग्रामस्थ आसा तेंचे कडेन एकूच रिक्वेस्ट, नम्रतेचो रिक्वेस्ट की तेणी घरान रावचे आनी ही जी आमी म्हजे वोटर्स आसा म्हणजे यूथ जे आसा ते म्हाका हेल्प करता डोर टू डोर दिवपाक. तेन्ना हे जे सगळे पळय मटेरियल्स हांवें पॅक केलां आनी हांव डोर टू डोर धाडपाचे प्रयत्न करता, म्हजो प्रयत्न चालू आसा. तेन्ना तुमचे कितें रिक्वेस्ट आसा ते एकामेकाक फोनार सांगचे आनी ते हांव चडांत चड तुमच्या पर्यंत पावोवपाची प्रयत्न करता. भेजा तुमको इधर? हाँ सर, कौन भेजा? मार्केट से हम लोग उधर ही से पैक परमिशन है तुम्हारे पास? सुबह आ रहा है ना माल सर. परमिशन है इसके भेजने के लिए? व्हाट टू व्हाट परमिशन है? मैं आप लोग नहीं आ रहे बोल के इधर लाके मैं अपने पैसे से तुम कौन है? तुम गवर्नमेंट है? इसको कोरोना है तो तुम क्या करेगा? लोग को सबको मार के उड़ाएगा? बोल, परमिशन है? ग्लव्स है तुम्हारे हाथ में? ग्लव्स था अभी निकाल अभी डाला, इसको लगा तो क्या करेगा तुम? स्टॉक भी काय सांगू ना. द वन कोण नाव घे असे मिस्टर कोण नाही तो सूरज. हाँ सूरज नाईक. हाँ मिस्टर सूरज नाईक. What was our at rescue for the purpose of getting us few vegetables through horticulture this, and he has arranged those things for us at rupees 200. गोंय सरकाराचो आतां स्वताचो फुल फ्लॅज व्हायरोलॉजी लॅब सुरू जाला. भारतीय वैजकी संशोधन परिशद ICMRन गोंयचो व्हायरोलॉजी लॅब रजिस्टर केलो. आयच्यान गोंयांत टेस्टिंग सुरू. GMCत हो लॅब चलतलो. PCR टॅक्नॉलॉजी वापरून लॅब चलयतले.
लॅब ऑपरेट करपाक हालींच एक टीम पुण्यात ट्रेनिंगेक धाडिल्ली. आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेन लॅब फॅसिलिटी तशेंच दक्षिण आनी उत्तरेंतल्या क्वारंटायन फॅसिलिटीची वचून पळोवणी केली. व्हायरोलॉजी लॅबच्या बरोबर आमकां केंद्र सरकारान थ्रू ICMR has given us 200 reagent kits and also it has been successful. काल रातचे ICMR आमकां रजिस्ट्रेशन करून आमचे लॅब रेकग्नायज केल्ले आसा देशांत आनी मुख्य म्हणजे कितें आसा इट्स अमंग द रजिस्टर्ड लॅबोरेटरीज इन द कंट्री एंड त्याच बरोबर पुण्या आमी माय लॅब्स बरोबर टायअप केल्ले आसा. तेंचे कडल्यान आमी कंटिन्युअस आमचे अरेंजमेंट आमी केला जे खंय आमी दर दिसा 100 ते 200 आमी रॅपीड टेस्टिंग आमी करू शकता तेंच्या किटच्या माध्यमांतल्यान. वी आर फायटींग अ वॉर अगेन्स्ट COVID-19. हांव केंद्र मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कडेन चर्चा जाली. त्यांनी सांगलें की आयज एअरफोर्स प्लेनाच्या माध्यमांतल्यान आमकां आनीक एक एडिशनल 1000 ते 2000 PPE म्हणजे ते प्रोटेक्शन गियर जे आहा ते धाडटा आनी एक 2000 आमकां N95 मास्क धाडटा कित्याक देशभरान सगळे कडेन हेजी कमी आहा. हांवें तांकां विनंती केली की त्याच बरोबर आमकां एडिशनल रिएजंट किट जाय. मातशें तुमी लक्ष घालचें कारण रिएजंट किट अत्यंत गरजेची गोष्ट आमकां आहा. आमी व्हायरोलॉजी लॅब तुमचे कृपेन आमी चालू केले. And I am grateful to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, to my Chief Minister Dr. Pramod Sawant, who is always giving me a backup to operate the ministry in a particular professional manner with a total professional outlook, with the whole team headed by Neela Mohanan. Chief Minister on the front line, we are trying our best to see that we work in a particular method in order to save the lives of the people of Goa and overcome this curve of this COVID-19. But त्याच बरोबर young generation should use this time constructively at home to see how they can reinvent the wheel and do things in a better manner within their house. तांकां कितें जाता फ्रस्ट्रेशन जाता. म्हाका कोणी प्रश्न आतां तुमच्या इंटरव्यूच्या पयलीं जाल्ले की बाबा हे भुरगे मोटरसायकल घेवन भायर गायब जाता सांजचे. हे करूं नाका. दिस इज नॉट द टायम. वी डोंट हॅव अ क्युअर फॉर COVID-19. एज अ रिझल्ट we are having a team and a call center which I just shared with you. I'll WhatsApp it to you, and it's called the Wellbeing Volunteers. And mental health is samki important, garjechi goes important as equally important as physical health. And in today's time, I think we need a group of counselors to deal with the citizens of Goa. I think with this, as far as innovation in terms of technology and in terms of the new innovations in reaching out to the people, if they have a problem, somebody is depressed, somebody has got an issue, somebody wants to ask questions, we have put the whole platform on the plate. And through your medium, we would like to popularize it and tell the people of Goa that we are here to take care of them. कोविड दुयेंसा विशीं सरकारान वैजकी पावड्यार उखलिल्लीं पावलां आनी वेवस्थे विशीं सातिस्वेत जाल्ल्यान उच्च न्यायालयान ते विशीं लॉ कॉलेजीच्या विद्यार्थ्यांनी घाल्ली याचिका निकालांत काडली. लॉकडावन चालीक लायतना गोंय पुलीस अत्याचार करतात म्हणटा तो याचिकादारांचो आरोप हायकोर्टान पुराय भायर मारला. Accepted the statements made by the government of Goa, and all preparedness that has been done by the government of Goa has been found to be satisfactory by the High Court, and High Court has disposed of the petition accepting all the statements made by the government of Goa. So therefore there is no requirement or no necessity to be panicked about anything. High Court was completely satisfied with the efforts which are made by the government of Goa on all fronts, insofar as quarantine is concerned, then insofar as isolation is concerned, insofar as preparedness in the hospitals are concerned. On the basis of the reply that was filed by the government of Goa, the court has accepted all the statements made in the reply filed by the government of Goa, and on this basis the petition has been disposed of. Sir, can you give some brief about the preparedness what government? We have actually in our reply set out what is the protocol that is maintained insofar as treatment of the patients are concerned. We have also pointed out which hospitals are made available in North Goa as also in the South Goa. We have also pointed out how many isolation centers are made ready. We have also pointed out what type of medicines and what medical facilities are being provided to the patients. Thereafter, we have also pointed out as to what are the precautions which are being taken insofar as medical staff is concerned, their safety is concerned. Everything is pointed out in the affidavit. There was one more petition about the law and order, about the brutality of the... Insofar as that petition is concerned, the High Court has not accepted that petition, and the petitioner had to withdraw that petition. High Court did not accept the plea that there was any brutality or anything on the part of the police force. देशी फ्लायटी सध्या मालवाहू विमानां म्हूण चलतलीं.
दाबोळी विमानतळार एअरपोर्ट ऑथॉरिटीचो स्टाफ दीस रात काम करता. आतां मेरेन 400 फॉरेन टुरिस्ट रवाना जाल्यात. फुडल्या 4-5 दिसांत खासा इंटरनॅशनल फ्लायटींनी 2,000 टुरिस्टांक धाडटले. एअरपोर्ट स्टाफाची सुरक्षेची जबाबदारी घेतल्या म्हूण एअरपोर्ट डायरेक्टर मिडिया कडेन उलयलो. जहाँ तक जो स्टैंडर्ड पैसेंजर्स हैं उनके लिए हमारा प्रयास ये है कि दे शुड गेट बैक टू देयर होम्स एंड फॉर दैट वी आर वर्किंग 24 आवर्स. हमने अपने वॉच आवर्स को रिड्यूस नहीं किया है और हम 24 आवर्स वर्क कर रहे हैं. अभी तक हमारे यहाँ से 3 रिलीफ फ्लाइट्स गई हैं, जिसमें एक यूके के लिए गई है जिसमें 249 पैसेंजर्स थे, एक रशिया के लिए गई है जिसमें 121 पैसेंजर्स थे और एक चेकोस्लोवाकिया के लिए गई है जिसमें 29 पैसेंजर्स थे. सो टोटल हमारे 399 के करीब पैसेंजर्स अभी तक यहाँ से इंटरनेशनल जा चुके हैं. आने वाले दिनों में जो हमारे पास डिटेल्स आई हैं और जो अरेंजमेंट्स हमने किए हैं उसमें 3 एयर इंडिया की फ़्लाइट्स ऑपरेट होंगी, जिसमें लगभग 900 पैसेंजर्स हैं जो जर्मन पैसेंजर्स हैं जो फ्रैंकफर्ट जाएंगी. एक फिन एयर की फ़्लाइट है जो कि हेलसिंकी जाएगी. आज रात को आर्किया की फ़्लाइट आ रही है इज़राइल की, जिसने तेल अवीव जाना है. यहाँ के जो इजरायली पैसेंजर्स स्ट्रैंडेड हैं उनको लेके. इसके अलावा 4 तारीख को लॉट पॉलिश की एक फ़्लाइट है जो वारसा जाएगी. और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 4-5 दिनों में हम करीब 7 से 8 फ़्लाइट्स जो रिलीफ फ़्लाइट्स हैं उनको हैंडल करेंगे और लगभग 2000 पैसेंजर्स अप्रॉक्सीमेटली हम उम्मीद कर रहे हैं कि इन फ़्लाइट्स के थ्रू जाएंगे. जहाँ तक एसेंशियल कमोडिटीज़ की सप्लाई की बात है तो हमारे पास बात चल रही है अभी कि सम ऑफ द एयरलाइंस, डोमेस्टिक एयरलाइंस विल बी ऑपरेटिंग एज कार्गो फ्लाइट्स. इंडिगो हैज़ अप्रोच्ड अस फॉर कार्गो फ्लाइट्स कि वो एसेंशियल कमोडिटी या मेडिकल एसेंशियल इक्विपमेंट्स या जो भी सर्विसेज हैं या जो चीज़ें हैं उनको लेके आएँ. बट अभी कुछ फाइनल मटेरियलाइज नहीं हुआ है. बट हम गोवा एयरपोर्ट पे जैसे मैंने पहले बताया कि वी आर वर्किंग 24/7. हमारा स्टाफ 24/7 है, यानी कि हालांकि हमने अपने स्टाफ का स्ट्रेंथ बहुत कम कर दिया है बट स्टिल वी आर ओपन 24/7. और ऐसी कोई भी फ्लाइट आती है, ऐसा कोई भी कार्गो ऑपरेशंस होता है तो वी आर फुल्ली गियर्ड अप टू हैंडल दैट एंड सपोर्ट द पीपल ऑफ गोवा एंड स्टेट ऑफ गोवा इन दिस आवर ऑफ क्राइसिस. दक्षिण गोंयच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत कोरोना दुयेंतींक क्वॉरंटायन वेवस्था केल्या म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान जाहीर केलें, तरी जमिनी परिस्थिती वेगळीच. हॉस्पिटलांत वचून पळयल्यार पयल्या दुसऱ्या मजल्यावेलें सामान हालूंक आतांच सुरवात जाल्या. उपरांत सुवात नितळ करतले, उपरांतूच थंय दुयेंती शिफ्ट करपाचे. प्रुडंटाचो ग्राउंड झिरो रिपोर्ट. हे मडगांवचें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कितलींच वर्सां जालीं तें बंद जाल्लें. पूण आतां जेन्ना कोविड-19 हें दुयेंस गोंयांत स्प्रेड जाता तेन्ना गोवोरमेंटान डिसिजन घेतलां जे सस्पेक्ट्स आसात तांकां हांगासर घालून क्वॉरंटायन करपाक. सद्याक हांगासर कांय तयारी जाल्ली ना, पूण आमी पळयता फर्स्ट फ्लोर आनी सेकंड फ्लोर येपार आहलो तो आतां ते 5th फ्लोर आनी 6th फ्लोरार व्हरतात. ताच्या उपरांत ते हॉस्पिटल ते क्लीन करतले आनी मागीर क्वॉरंटायन सेंटर म्हूण डिक्लेअर करतले. प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांवच्यान सावी डायस. गोंयभर गोरवांचे आनी जनावरांचे हाल जावंक लागल्यात. दुधकारां फुडें खावडीचो प्रस्न उप्रासला. कोळें जोझेफ बारेटोचें रेस्ट हावस आसा. लॉकडावनाक लागून रेस्ट हावसांतल्या कामगारांचे हाल. 9 दीस जाले 4 हत्ती खावड नाशिल्ल्यान उपाशी.
मामलेदार उपजिल्लोधिकारी एनिमल हजबंड्री धरून सगळ्यांक कळयलें, मात हत्ती उपाशींच म्हूण जोसेफाक हुस्को. सरकारान सरकारी कर्मचाऱ्यांक लोकांचे सेवेक लायल्यार चडशे प्रस्न खंय सुट्टले. माझे नाव जोसेफ बरेटो. हांव पणजेचो, पूण म्हाजे कुलें भाट आसा, जे 12 एकर भाटचे आहा पळय, तेतून भितर म्हाजे फार्मींग एक्टिविटी चालू आहा. तातूंत भितर म्हाका कडेन 6 बुकाशी हत्ती आहा पळय, ते दिश्टी पडटा पळय ते. थोडे फार्मर जे आहा पळय तेंचे कडेन भरपूर जनावरां आसा. थोड्यां कडेन म्हशी, गायो, दुकरां, कोंबड्यो, बोकड्यो सगळ्यां कडेन आहा. आतां हेंकां हावड जाय पडटा, कित्याक ती बॉर्न इन कॅप्टिविटी जी आहा पळय ती आतां व्हडली जाल्या, आनी तांकां ती सोय आहा आमकां फार्मरांक तांकां हाडून तेंचे स्टेबलान तांकां जेवण दिवचें. आतां तांकां तें जेवण दिवपाक आनी जेवण हाडपाक आमकां भायर वचचें पडटा. प्रॉब्लम कितें आहा, भायर वयतलो जाल्यार पुलीस तुका हाडयता. पूण पयले फावटी 22 तारखेर जेन्ना ती बंदी केल्ली पळय तेन्ना 1-2 दीस 4 दीस हांवें आमच्या भाटान कितें आहा पळय तितलीं झाडां आहा पळय तितली मारून हांवें हत्तेक खावडल्यो. कित्याक हें कितें बऱ्याक पडटा, सोशल नेटवर्कींग करपाक म्हाज्यान भायर वचपाक नाका. पूण हावड आहा पळय ती आमच्या भाटान 12 एकराची ती सोंपली. आतां म्हाका भायर वचपाक जाय म्हणटून पुलिसीक फोन मारलो. पुलिसीन आमकां हेल्प केलो. 2 दीस पट्टे म्हणून आहा पळय ते आमकां हेल्प केलो. पूण आतां CRPF येयलो. CRPF बडयतात म्हणटकूच कितें करचें म्हणटकूच हांवें ती लेटर एक ईमेल धाडली. ईमेल धाडली आनी सगळे डिपार्टमेंटाक आहा पळय तांकां कळयलें. एक लेटर घातली हांवें पुलिसीक, RFOक, वेटनरी ऑफिसर, प्रिन्सिपल चीफ कन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, डायरेक्टर ऑफ एनिमल हजबंड्री, मामलतदार, डेप्युटी कलेक्टर, कलेक्टर साउथ, चीफ सेक्रेटरी आनी CMांक कितें सांगतलो. एकल्यान देखून रिप्लाय करूंक ना. एके वटेन लोक जगपाक म्हूण भुसारी माल, फळभाजी, वखद पाणी सोदतात जाल्यार ह्या अरिश्टांत वायन शॉपवाले वायन शॉपां उक्ती करूंक दिवची म्हूण मागतात. वास्कोच्या वायन शॉपवाल्यांनी विशय काडलो. मुख्यमंत्र्या मेरेन मागणी. सध्या लोकांक जगपाक गरजेचें सामान पुरवण करता म्हणल्यार सरकाराक नाका शेवट. गोवा स्टेटीन डिक्लेअर केल्लें आसा जक्क्याचो आमचो स्टेट वायन म्हणून. हांव सरकाराक सांगूंक सोदता, जशे केरळा जे लोक मेल्या सरोना म्हणून 9 जाण, अशी आमच्या गोंयांत परिस्थिती येना. कारण गोंयांत हो सोरो खुबशे लोक पिता, बरे बरे ऑफिसर पिता आनी एक रिलॅक्स जावपा खातीर. सध्या जर 1 वर पासून वायन शॉप जर सरकारान जर ओपन केले जाल्यार म्हाका दिसता 75% जे लोक भायर भोंवता स्कुटरी घेवन आनी खंय भोंवता ते सगळे बंद जाताले. कारण हे जे लोक जे भोंवता चडशे सोऱ्या खातीर खंय मेळटलो काय म्हणून आनी सोदूंक भोंवता, तेन्ना हे लॉकडावन जातालें. म्हाका दिसता 100% लॉकडावन जातालें जर सोऱ्याचे जर बार जी होलसेल जी आसा 1 वर पासून जर ओपन केलें. लॉकडावनात निरंकाल बेतोडेच्या वानरमाऱ्यांच्या फामिलीचेर दीस दुखलूंक संकट. 100 फामिली आसात. तांकां अन्न पाणी सद्या ना. वेळ प्रसंगाक एकल्या पंचान तांकां तांदूळ आनी गरजेचें सामान गरजे पुरतें दिलां. तांचो इश्यू घेवन मिडियाचेर दिसताले ते NGO एक्टिविस्ट सध्या लॉकडावनात गायब. जवळ म्हाका दिसता आयज 9 दीस जाले आनी सगळे भारतभर जनता कर्फ्यू लागू केल्ल्यान लोकांक खंयच भायर सरपाक मेळना. पण काही दुकानां जावं
ग्रोसरी शॉपां ओपन आसा जंय लोक आयज गर्दी दिसता लायनीक रावन डिस्टन्स दवरून सोशल डिस्टन्स मेंटेन करून लोक सामान व्हरतात घरा कडेन. पण हांगा आमी येयल्या थंय निरंकाल दाबाळ हांगासर जे वानरमारी आहा तेंची समज जर हें पळोवपाक येयलें जाल्यार तांकां जेवणाची खाणाची सद्या हाल जाल्ली आसा. 9 दीस जाली ते घरा भायर वचना आनी ते दिसवड्याक जे कामां वयता थंय तांकां पयशे मेळोन थंय तितल्यानूच ते कितें तरी आपले जेवणाची जावं वेवस्था करता. पण पंच विकास म्हणून तांकां आतां 2 दीस जाले एक तांदळाचो साक आनी शाबण इबण हाडून दिले म्हणल्यार तांकां निवळ रावन जो आतां रोग आमी म्हणटा कोरोना रोग आसा तेज्या पासून मातशें तेज्या लागून मातशें निवळ रावचें अशें म्हणून. हांगा आमकां पंचान 50 किलो तांदूळ आनी शाबण अशें तशें दिल्ले पूण आमी एक 100 लोक आहा म्हटल्यार हांगा आमकां खावपाक काय तितले एक 2 दिसां लागून 50 किलो तांदूळ म्हटल्यार एक 3 दीस वयता आमगेले अशें तितले इतले लोकांक काय तितले तांदूळ पावचे ना आनी पावना म्हटल्यार कामां भायर वचपाकूय गावना. आतां सरकारान सांगलें कितें कसलो रोग जाला म्हणून तो आमकां खबर ना म्हटल्यार आमकां कामां वचपाक गावना खंय दुकानार वचपाक हांगा कितें ना म्हटल्यार सरकारान आमकां कितें तरी खावचे पुरते तरी मदत करची अशी. तुमकां आनी हांगसर खंय वचपाक मेळटा कितें हाडपाक जावं ना ते वचपाक म्हटल्यार आमकां सामको भंय दिसता. आतां पयलींचे आमकां पुलिसाचो भंय दिसता न्हू रस्त्यार आमी सरपाक सुद्दां ना आनी हांगा खंय लागीं वचून दुकानाचेर काय ना खंय अशें आनी दुकानाचेर वचून कितें काम आतां सामकें बंद पडलें म्हणून काम धंदो ना पयशे ना हाती काय ना बसोनच रावले घरान बसून आसा. सरकारान मदत करपाक जाय तुमकां. सरकारान मदत करपाक जाय म्हटल्यार आमकां खावपाची तरी कितें मदत करपाक जाय नाल्यार आमचे हांगा काम धंदो काय ना कोण कामां वचना लोक कामां हें करना सगळे बंद आसा म्हणपाक लागले सगळे पुलीस भोंवता म्हणून सांगपाक लागले. पुलीस म्हटल्यार आमी तशें आतां बंद म्हटल्यार बंद वगैरे रावचे पडले बसून घराकूच बसना आतां आमी. सरकाराक तांणी आतां मागणी केल्या की एटलिस्ट आमकां हांगसर एक कितें तरी जेवणाची वेवस्था करची म्हणून कारण तांकां हांगसरल्यान 100-200 मिटराचेर सुद्दां वचपाक तांकां भायर येयला आवडना आनी हांगा खंयच लागीं खंयच दुकानां ना. सो सरकारा कडेन मागणी केल्या की फक्त जेवण तांकां हाडून दिवचें हांगासर निरंकाल दाबाळच्यान रोटंडा खातीर विवेक प्रभू. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.